Amos 3 दर्शनां पयलें दर्शन तोल चॅप्टर 7 सर्वेस्परा देवान म्हाका दर्शनांत दाखयल्लें तें हें. एक tollanchem birem, दुसरे lunvnnê उपरांत mhonngê razak diunchê pikavollichê lunvnnê उपरांत मोठ्या tollanchem birem ताणें म्हाका दाखयलें. गांवांत hirvem-pachvem आसलें तितलें तोळांनी खावन उडयलें. तेन्ना हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा देवा भोगोस. तुजे लागीं पोरातून मागतां, जाकोबीतलो lhan-kirkôll कसो म्हूण तो आनीक वाचतलो. तेन्ना सर्वेस्पोर movall'lo हें अशें घडचें ना म्हणलें सर्वेस्पोरान. दुसरें दर्शन दुकोळ सर्वेस्परा देवान म्हाका दर्शनांत दाखयलें तें. सर्वेस्परा देवान खास लावूंक एका जळट्या उज्याक उलो केलो. ह्या उज्यान खोल पातळ खावन उडयलो आनी गांव गिरासूंक तो सुरू कोत्तालो. तेन्ना हांवें म्हणलें, सर्वेस्परा देवा मातसो थांब न्हू. तुजे लागीं हात जोडून मागतां, जाकोबीतलो lhan-kirkôll कसो म्हूण तो आनीक वाचतलो. आनी सर्वेस्पोर movall'lo हेंय अशें घडचें ना म्हणलें सर्वेस्परा देवान. तिसरें दर्शन ओलोंबो ताणें म्हाका दर्शनांत दाखयलें तें. आपल्या हातांत एक ओलोंबो घेवन सर्वेस्पोर एके वोंती लागीं उबो आसलो. सर्वेस्परान म्हाका विचारलें, आमोस कितें दिश्टी पडटा तुका. हांवें म्हणलें, एक ओलोंबो. तेन्ना सर्वेस्परान म्हाका म्हणलें, पळय, इस्रायल म्हजे परजे मदल्यान हांव एक ओलोंबो सोदतां आनी आनीक तिचे ओब्रात बक्षिचो ना. इजाकाचे उंचले जागे पाड जातले आनी इस्रायलाच्या पवित्र स्थानांचें निसणटन जातलें. आनी हातांत तलवार घेवन जेरोबोआमाचेर घराण्याचेर हांव आक्रमण करतलों. आमोसाचें प्रवादीपण आमाजिया आडावंक सोदता. तेन्ना आमाजियान बेथेलाच्या याजनीकान जेरोबोआमाक इस्रायलाच्या राजाक असो एक निरोप धाडलो. इस्रायलाच्या घराण्या मोदें आमोस तुजेर कळपला. तो सांगता तें देसाच्यान आनीक सरसूंक जायना. कित्याक आमोस अशें सांगूंक भोंवता, जेरोबोआम तलवारीन मरतलो आनी इस्रायल आपल्या देसा थावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो. आनी आमोसाक आमाजियान अशें म्हणलें, आरे भाखणारा, चल वच, जुडाच्या प्रांतांत परतून वच. थंय तुजो दिसपट्टो गिरास जोड आनी थंय तुजें भाकीत कर. बेथेलांत आनीक भाकीत करूंक नाका, कित्याक बेथेल राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीक देव मंदीर. आमोसान आमाजियाक असो जबाब दिलो, हांव प्रवादी न्हय आसलों, न्हय म्हूण प्रवाद्यांचो पूत. हांव एक सादो मेंढरां राखणो आसलों आनी रुंबोत झाडांचो सांबाळ करतालों. पूण सर्वेस्परान म्हाका म्हजें हिंड चरयतालो थंयचो काडलो आनी म्हाका म्हणलें, चल वच, इस्रायल म्हजे परजेक भाकीत कर. तर आतां सर्वेस्पराचें उतर आयक. तूं म्हणटाय इस्रायला विरुद्ध भाकीत करूं नाका. इजाकाच्या घराण्याचेर आड कसलेंच नश्ट भाकूं नाका. बरें तर, आतां सर्वेस्पोर सांगता तें हें. तुजी बायल शाराच्या रस्त्यांचेर एक शिंदोळ बायल कशी भोंवतली. तुज्यो पूत धुवो तलवारीन पडटल्यो. तुज्या गांवचे सुतान मापून वांटे कोत्तले. आनी तूंच बसतल्ले जमनीर मरतलोय आनी इस्रायल आपल्या देसा थावन पयस निर्वाशी जावन वेतलो. देवाचें उतर हें.